भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांग एका पुरबायची सकाळ मागता. निमाणो शुक्रार आज आनी खुर्स वाटेचें भक्तीपण आदारूंक बाळूक जेजूच्या ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांग मोगाचो येवकार हांव मागतां. ही खुर्साची वाट ह्या पुणशेताच्या वाठारांत आमी चलयतले हांव आनी ह्या फावटी तुमकां हांगासर दिसता व्हड जैत कुरीस. तो केल्लो उद्देश इतलोच की सगळ्यांक कुरीस वोवून भक्तीपणान ह्या खुर्साच्या वाटेंत भाग घेवंक साध्य जावचे खातीर. त्या देखून एका स्तेसवांतावन आनी एका स्तेसवाक वेता आसतना कुरीस संपूर्ण रितीन आड घालून फ्लॅट घालून कुरीस वोवोसो त्या दळा जायत्या जाणांक कुरीस वोवंक अवकाश मेळटा. 2 हातांक वयर तकले कडेन आनी मुळांत आनी मोदें तुमी खांद दिलो जाल्यार कुरीस वोवंक साध्य जाता. दुसऱ्यान हर एका स्तेसवांक नमेरलेल्या जाग्यांनी पावतच तो कुरीस उबो करचो आनी जो कोणें कुरीस वोवयला तांणी थंयच खुर्साक धरून रावचें. एक स्तेसवांतावन आनी एका स्तेसवाक दादल्यांनी वेलें जाल्यार त्या स्तेसवांतावन आनी एका स्तेसवाक स्त्रियांनी व्हरचें आनी अशें एक स्तेसव दादल्यांक एक स्तेसव स्त्रियांक अवकाश कर दिवचो. कुरीस वयल्यानीच वोवंक ना, दुसऱ्यांकय अवकाश करून दिवचो. जर तुमकां खाली पांयांनी चलोवन ही खुर्साची वाट आदारूंक जाय जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. सगळो आमचो वाठार जाण्ण नितळ आसा, सो तुमकां खाली पांयांनी चलोवंकय अवकाश आसा. अकरेचें कुरीस पयलें वेता. आमी लोकांनी पयलें वचचें न्ही, भक्तीपणान खुर्साक मान दिवन खुर्साक पयलें जागो करून दिवया, ताचे उपरांत फाटल्यान आमी वेचें. इतली सुचना मतीन दवरून आतां ही खुर्साची वाट भक्तीपणान आदारूंक आमकां आमी तयार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ह्या खुर्सा वाटेचो विशय आसा खुर्साचे वाटेर बरवशाची मेटां. खुर्साचे वाटेर बरवशाची मेटां. जेजूची खुर्साची वाट म्हळ्यार बरवशाची वाट. सोडवणेचें मेट, काकुळतीचो शेवट आनी कुरपेचो सावट. हे वाटेर आमी कुरीस वोवयता आनी बरवसो आटयता. खुर्साचे वाटेरलीं वेगवेगळीं गणितां आमकां जिणयेच्या वेगवेगळ्या गणितांनी बरवसो दाखयतात. खुर्साचे वाटेरलीं वेगवेगळीं व्यक्तित्वां जिणयेच्या वेगवेगळ्या आयामांनी आमकां बरवसो दाखोवची उदाहरणां आनी प्रेरणा. जेजू आपले आवयक भेटतना सर्व आवयांक ती बरवशाची निशाणी जाता. सिरेनाच्या सिमांचो कुमके हात मजत करतेल्या सर्व मनशां आनी संघटनाक बरवसो दितात. गमेल्ल्या जेजूक तुवाल्याचो सुशेग दिल्ली वेरोनिका सर्व युवा जाणांक जिणयेंत बरवसो फांकयता. जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो कश्टतेल्या सर्व स्त्रियांक बरवसो वाडयतात. बरवसो सत्तेचो सांगातेकय. बरवसो यशस्वेची आवयकय. बरवसो फुलाविणे मोर वसूंक सोकसो एक मात्र मोवा मोसकय.
बोरवोसो कुरपेचे रास कई बोरवोसो आत्मीक सक्तेसो बुयांव कई असलो बोरवोसो आख्खे कुर्सा वाटेर बरोवन वमतता देखून बोरवोशाची यात्रिकां जावन जुबलेव 2025 आचरण करचे आमी ह्या जुबले वर्सा कुर्साचे वाटेर बोरवोशाची मेटां म्हणल्यार देयकाल आयची कुर्सा वाट चलोवया. पापा फ्रांसिसान म्हणलें कुर्साची वाट मात्र पातक वायट आनी मरण चलोवंक शकता कित्याक म्हळ्यार ती क्रिस्ताच्या जिवनपणाच्या विन्सनार उजवाड असो आनी जिविताचो संसार उगडता. हीच वाट बोरवोशाची आनी फुडाराची वाट. जिणयेंत येवचे हर कुरीस आमी बोरवोशान सोम्या लागीं व्हरुया. ते सोम्याच्या कुर्साक तेंकून धरया. ते वोवंक जाय असो बोरवोसो आनी घटाय सोम्याच्या कुर्सातावन जोडया. मोगळा सोम्या कुर्साचे वाटेद्वारे आमकां बोरवोशाची आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासतांव. हे वाटेर बोरवोशान सोमकून तुवें दिल्ले सोडवणेचो मिस्तेर आटयतांव. ह्या वर्सा आमी बोरवोशाची यात्रिकां जावन ही कुर्सां वाट चलतना आमचे हर एक मॅट उदंड बोरवोशाचें जावन चलय. ह्या कुर्साच्या वाटेन आमचे ल्हान आनी व्हड कुरीस तुजे लागीं हाडून येतांव आनी बोरवोशान ते तुज्या पांयांतळी समर्पितांव. ही वाट आमकां संपूर्ण बोरवोशाची वाट जायशें कर. ही वाट आमकां आत्मीक दिशेची जायशें कर. ही वाट आमकां प्रेरणाची वाट जायशें कर. ही वाट आमकां लिसांवाची वाट जायशें कर. ही वाट आमकां बेसांवाची वाट जायशें कर. तूं जी येताय आनी राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुज्या बागेवत कुर्सा वरवीं
सोडलाय सगळो संसार. ते जावं अनितीचे आरोप आणि बदलाम थापतना सुम्याची कुर्सवाट बरवशाची निशाणी. समाते वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मुझे पासोत तुमकां अकमान सोसोंक दगदणी बगोंक आनी सर तराची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा रजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यांत. आयले वरचें घडीत मतांतराच्या आरोपाक लागून उत्तर प्रदेशाच्या एका क्रिस्ती जोड्याक आंबेडकर नगर जिल्ल्याच्या विशेष कोर्टीन फाटल्या 5 दिसांनी 5 वर्सांची जैलाची शिक्षा दिल्या. पास्टर जोस पप्पाचन आनी ताची पतीन सीजा पप्पाचन मतांतर करतात म्हणलो आरोप एका पाडतीच्या अधिकारीन केल्लो. हाका लागून कोर्टीन 5 वर्सांची जैलाची शिक्षा आनी एकल्याक 25,000 रुपये दंड घाला. संयुक्त क्रिस्ती फोरम हाचो राष्ट्रीय संचालक AC मायकल हाचे प्रमाणे ती दोगांय सादी मनशां. साबार वर्सांतावन तांच्या परिसरांतल्या विद्यार्थींक ती फुंक्याक शिकाप दितात. मतांतराच्या आरोपान कांय सत ना. त्या भायर 2021 तावन पास्टर जोसाक इजा दिल्या, मारलां, हिंसा दिल्या आनी जैलांत सयत घालां. आनी एक घडीतान उत्तर प्रदेशाच्या सीतापूर आनी रायबरेली जिल्ल्याच्या 9 क्रिस्तावांक मतांतर करता म्हणल्या आरोपाचेर फाटल्या तेंपार कैद करून तांचेर केजी दाखल केल्यात. जेजून करिनतले सुकेक ताका सुखीदार केलो आनी साद्या आप्रेदे बरी लेखून ताचेर मरणाचें फर्माण वाचलें. तरी सुम्यान सर्व सादेपणान मनशाकुळाचे सर्व अपराध एके पास्क शेळये बरी आपल्या खांदार घेतले आनी ववयले. तो मरूंक आयिल्लो तरी फकत मरचे खातीर तें मरण न्ही, ताच्या मरणा सुवें जिवंतपण, महिमा आनी नवें जिवीत चिडकोन आसा. तें संपणेचें मरण न्ही, पगार बरवशाचें मरण. मरणाचें फर्माण जाता वय, पूण बरवशाचें इनाम ताचे वरणी पयलें येता. मोगळा जेजू, निरापराध्याक तुका आनी तिचे मरणाचें फर्मान. सर तरांच्या लोकांक ते बरवसो बरयल्ल्याक मरणाचें फर्मान. बरें केल्ल्याक मरणाचें फर्मान. दैवीक संदेश वांटिल्ल्याक मरणाचें फर्मान. पिडेस्तांक भलायकी दिल्ल्याक मरणाचें फर्मान. भुरग्यांचेर आशिर्वादां ओतुल्ल्याक मरणाचें फर्मान. वायट सक्त्यातावन सुटका दिल्ल्याक मरणाचें फर्मान. पातक्यांक बोक्षिल्ल्याक मरणाचें फर्मान. आमच्या मिशनरींचेर, कुटुंबादारांचेर, मोगाच्यांचेर, सहा वावरांचेर आनी तिची फर्मानां वाचतना आनी आरोप थापतना तुंचो तांचो बरवसो जा. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सुम्या ककोळ तमची कर.
सदैव सदैव मये महिमा मक्त उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಜೆಸ್ಸೆ ಮನೆಯೊಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೆಸ್ಸೆ ಮನೆಯೊಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು ದೇವಾ ध्यानिसुवे दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलाय सगळो संसार तेसांव नव्यो नव्यो जबाबदारी खांद्यार घेतना आनी येतना धैर्यान वावोवची गटाय आनी बरवसो समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टात येयल्यानो आनी वजन ओवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुजें जू वोवंक सुलाभ मुजें होजें हळू मंगळुरी मुळाची तानुष्का सिंग नांवाची चली इंडियन एअरफोर्सांत जाग्वार फायटर जेटाची पयली स्त्री पायलट जावन आयले वार विंचून आयली उत्तर प्रदेश मुळाच्या मिलिटरी कुटुंबांत ती जल्मली तरी 2007 वर्सा तावन ती मंगळुरांत जियेल्या आनी शिकल्या आपूण व्हडा अभिमानान मंगळुरी चली म्हूण लेखता म्हणटा ती 2022 वर्सा MIT मणिपाल हांगासर तिणें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्सांत इंजिनियरींग पदवी आपणायिल्ले तिणें उपरांत तमिळनाड दिंडीगलांत 1.5 वर्साची एअरफोर्स तरबेती आपणायली त्या उपरांत आपल्या नेमकपणाचे परिधे भितर आसून तिणें 1 वर्साची फायटर पायलटींग तरबेती जोडली असल्या नेमकपणाक म्हाका भिरांत हाडूंक ना बदलाक संतोष हाडला थोड्या स्त्रियांनी अनुभोगा खातीर जाग्वार फायटर जेटांत चलयल्यान तरी शाश्वत जावन हे जबाबदारेक नेमक जाल्ली पयली स्त्री आपूण म्हणलो अभिमान म्हजो आमी प्रत्येक जावन स्त्रियांनी नव्यो नव्यो जबाबदाऱ्यो घेवंक मन करिजे आनी धैर्य घेजे म्हणटा ती
पापा फ्रांसीस प्रमाणे खरें क्रिस्तांव यात्रीक पळयन म्हळ्यार आमचे दोळे, आमचें मन, आमचें काळीज आमच्या शेवटाचेर खंचोवन फुडें वचें. क्रिस्तस आमचो शेवट. हे धर्तेर आमचे यात्रेक पळयन उद्देश नातिल्ली भोंवडी वा पर्यटन न्हय. बदलाक हर दिसा पंतफानां फुड करून सुम्याच्या आपोवण्याक स्पंदन करचें आनी लोकांनी शांती, नीत आनी मोगान जियोवच्या सुद्रपी संवसारा दिशेन बोरवश्यान पळयन करचें. गरजेची जबाबदारी म्हळ्यार खांदार जडाय न्हय, बगार आपोवण्याची सोबाय आनी बोरवश्याची उंचाय. मोगळा सोम्या असल नासतना वाड नाकय आनी दही नासतना ताक नाकय. आमच्या कांद्याचेर वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिल्यात आनी आमी त्यो धैर्यान घेतल्यात. त्या द्वारी कुटुंबाची वाडावळ, समाजाचें सुद्राप आनी देशाची सोबाय सोडोवची आशा आनी आपोवणें म्हजें आनी आमचें. वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो आमच्या कांद्यार सांबाळतना तुनसू आमची खुशी जा. बेसोर करतेल्यांचो तुनसू आसोर जा. पंताव्हाना फूड करतेल्यांक तुनसू जैत जा. तुनसू सगळ्यांचो बरवसो जा. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैवमये म्हाका उपकार खंयचे गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्या जेजूचे. जिणेच्या कष्ट वेळा दोळ्यांनी भरता तुका, तुकानी सुख रचलोलो तो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, हस्तोलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. तळ्ळेंत सांपडतना अंकाराच्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, हस्तोलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोमिया. कित्याक तुज्या भागीवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. तेसांव संवसारी आमसोरा आनी जडाये पोंदा पडुल्ल्यांक कुर्सातावन बरवसो मेळो म्हूण मागया.
इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर ससनाचो देव पृथ्वेचो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी थमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडटीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले. ती धांवतेलीं पूण थकची नांत. ती चलतलीं पूण दमची नांत. आयले वार व्हड जम्याच्या धार्मीक मेळांनी पांया पोंदा पडोवन साबार आनी मरची वा गायेवची गडितां सडल्यां. फाटल्या तेंपार उत्तर प्रदेशाच्या प्रयागराजांत जाल्ल्या कुंभमेळांत असलीं मरणां आनी गायेवण्यो जाताना ते विशीं संपूर्ण सताचो विवर माध्यमां दिनांत म्हणलें आयकोंक मेळ्ळें. त्या मदें ह्याच फेब्रेरांत एके सोनवारा राती 10 वरार न्यू दिल्ली रेल्वे स्टेशनांत स्टॅम्पिडाक लागून 14 स्त्रिया सवे 18 जाणां एकाच वेळार मरण पावलीं. गंगा आनी यमुना न्हंयो संगम जावचे सुवातेर सरस्वती नांवाची तिसरी एक पौराणीक न्हंय मेळोवन भक्तिकांची सर पातकां धुवन वेतात म्हणल्या पातयेनेचेर कुंभ मेळा तसलीं व्हड धार्मीक कार्यां सादर जातात. सरकारी राजकी फुडारी आनी VVIP मनीस येता वेतना आनी तांकां दिवच्या जड भद्रतेच्या कारणांक लागून असलीं गडितां जातात म्हूण सामाजीक विश्लेशक अभिप्राय उसारतात. जीव कुरवटच्या मनशा लागीं वरां विसारिना एकय. पयनार वेतेल्या एका आमसोऱ्यान म्हणलें, आमसोर जातेल्यांक खोल्यार वाडा, म्हाका मात्र इल्लें धरणेर वाडा. संवसारांत अविश्कारां, नवीं नवीं सोदनां आनी गॅजेट्स सोडून मनशाक वेळ चड उरता. तरी मनीस चड आमसोरी आनी नासोसनीक जाला म्हणल्याक बोवाराची सबार गडितां साक्स जातात. असल्या आमसोरा मदें अवघडां, मरणां, साद्या मनशाक कस्टर घालच्यो अनिरीक्षीत गुंड्यो सडते आसात. तसल्या गडितांच्या जडये पोंदा नागरीक शेवटता, कश्टता आनी भारवता. तरी इजिप्तांत कश्टतले परजेक भिरांत येतावन राखुल्लो सर्वेस्पर आमकांय राखतलो आनी भरवशान चलयतलो. भरवसो आमकां निराशी करिना. भरवसो आमकां निराशी करिना म्हणून सांत पावलोन रोमांतले पवित्र सभेक शिकयल्लें सत आमकां आमच्या पडण्या मदें धैर्य आनी भरवसो हाडूंक. सोम्या 2024 वर्साचे मे 8 वेर पापा फ्रांसिसान स्पेस नॉन कॉन्फुंडीत नांवान आमकां हे बागी बोरवशाचें वरस एक आपुरबायेचें आत्मीक देणें जावन दिलां. तुज्या जल्मा वरवीं फाटल्या 2025 वर्सांनी तुवें अख्ख्या मनशा कुळाक बोरवशान सोमकयलाय. आमच्या जिणे पयनार आमी बोरवशांत रोमून आसत जे आनी बोरवसो एक नांगोर कशें आमच्या पैनाक आदार जायचे म्हूण शिकयलाय.
ह्या शिकवणे आनी देण्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना संवसारी जडाये मदें आमी बारवान आसतना बरवशान फुडें वचूं तुमचो शिकय. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सुम्या काकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तसोय काय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूचे. आमी तुका Bagi berdosa Jesu mozo Rukarim kasya Ananda so Sargadai jiva Mardeva so Tajas rekando Niterkelo Emoji gayan Moji asya Varnung taroka Harik disa Emoji Moji asya Varnung taroka Harik disa Sempurn videpon Anandita Sarga drashya Dekha sada Hans borbe voita Arnitele Kakulti kurba Good mogache Emoji gayan Moji asya Varnung taroka Harik disa Emoji gayan Moji asya Varnung taroka Harik disa. चवथें स्तेसांव. जेजू पळयता आपले दुखेस्त मायेक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या भागीवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसांव. वेगवेगळ्या त्यागाद्वारे हेरांच्या जिणयेन बरवसो बरच्या स्त्रियांक जिणी बरवशेची जाव म्हूण मागया. मक्कबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. विशेष करून आवय विशीं आमी अजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिने एकच दिसा आपल्या 7 पुतांचे मरण पळयलें तरी सर्वेस्पराचेर तिने दवरलेल्या बरवशा विशीं तिने हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन आनी स्त्रियेच्या काळजांत दादल्याचे धैर्य भरोवन तिने आपल्या पुता मदल्या हर एकल्यांक तांच्या पुर्वजांच्या भाशेन अशें म्हळें.
तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात ते हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्हय. मनशा कुळाचो आरंभ केल्लो आनी सर्व वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टीचो रचणार आपले दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दितलो. कर्नाटकाच्या तुमकुरू जिल्ह्याच्या तिपटूर मुळाची एक स्त्री 103 वर्सां प्रायेची. तिचे नाव पार्वतम्मा. फाटल्या दिसांनी 168 किलोमीटर पायवटेन यात्रेक पैनार गेली. आपलो मायगांव तिपटूर तावन धर्मस्थळा धार्मीक केंद्रा पर्यंत 168 किलोमीटर पायवटेन यात्रेक पैन केल्ल्या तिणें एका विशेष तेसावासोवें हे यात्रेक पैन केलें. सोजेर आपलें कुटाम सैरी दैरी इत्यादी सगळें सांडून देशाच्या रक्षणा पासत वावुरतात. तांचें सूख समाधान आनी बरेपणाची तेसाव दवरून प्रायेस्त बायेन ह्या पावटींचें पायवटेचें यात्रेक पैन केलें. 2024 इसवेन ती पार्वतम्मान आपले 102 वर्सांचे प्रायेर मले महेश्वरा पर्वताक 18 किलोमीटर पायवटेचे यात्रेक पैन केल्लें आनी त्या वेळार देशाच्या फुडाऱ्याच्या बरेपणा पासत तिणें मागल्लें. तुझें जिवीत सदांच सवकसायेचें आसना जावंक पुरो आनी तुजे वरवीं एकाच वेळार संवसारांतले सर्व समस्ये परिहार करूंक जायना जावयेत. पूण तुजी देणगी महत्वाची म्हणलें गमनान दवरिचें. कित्याक चरित्रेन लिसांव शिकयलां की धैर्य संसर्गीक आनी वशा बरी पाजरता आनी बरवसो ताचेंच म्हणलें जिवीत रुता करता. अशें म्हणलें स्त्री सचेतकी मिशेल ओबामान. सोम्यान आपल्या शिसांक वेगवेगळ्या सुवात्यांनी आनी हळ्यांनी गांवांनी आनी शहरांनी मिशनरी पळयणारी जावन धाडलें. लोकांक बरी खबर परगट करूंक तांच्यो पिडा शिडा गूण करूंक आनी तांचे लागीं आसच्यो वायट सक्त्यो धांवडावचें मिसांव दिवन धाडलें. एकाच उतरान सांगचें तर तांकां कुडी मोती आत्मीक घटाय वांटून समग्र बरवश्यान भरचें मिसांव दिल्लें. मोगळा सोम्या, तुजे माते मोरयेन बडव्या गब्रिएलाच्या उल्याक संपूर्ण समर्पीत फियात स्पंदन दिलें मात्र न्हय, ती प्रायेस्त एलिझाबेथीचे मजतेक दावादवी भायर सरोन पैनार गेली. तिचे जिणयेन बरवशाची संतोशाची लारां बरोवन तिणें मॅग्निफिकत वा स्तुती गायन गायलें. तुमी कुर्सा वाटेर एकामेका भेटतना एकामेका ते धैर्य आनी बरवसो भरलो. तुवें एकल्याच पुताक होगडायिल्ले स्त्रियेक नाईन गांवांत बरवसो भरलोय. उदकाचे सोदनेर आशिल्ले समारियाच्या स्त्रियेचेर जिविताची झर वाळोवन बरवसो भरलोय. 12 वर्सांतावन रक्तस्रावाचे पिडेन कोश्टोन आशिल्ले स्त्रियेक दुवे तुज्या विश्वासान तुका बरी केली. समाधानान वोस म्हणल्या उतरांनी तुवें बरवसो भरलोय. वेगवेगळ्या रुपांच्या त्यागाद्वारी हेरांच्या जिणयेन
बरवसो बरच्या स्त्रियांची जिणी बरवशाची कर. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सुम्या काकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुझे गाय म्हज्या काळजार खुर्सार मेल्या जेजूचे. खुर्सामोरी दुखी माता कधीच चिंतेस उबे रावता. तू खुर्सार उमळटा. अस्कार हुस्कार ती सट सोसता. अंतिम बुडून रुदान करता. भली काळीस पापसिता. कितली कंत मोरी भोगता. कितली दुख माता सोसता. एकल्यास पुता सांगाता. तारो खुर्सार ओवळ वळता. माता पोळे नुस्कार वळता. आगोर वोडी पुताच्यो. निष्ठुर मोनीस कोण रडसोना. दुखेस माये पळेताना. इतले तोरगस भोगताना. 5वें स्तेसांव सिरेन सोसिमांव जेजू कुरिसवोंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. येसू मिया कित्याक तुझ्या बागेवत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. तेसांव जिनी जडायेची अशें भोगतेल्यांचे जिनये वाटेर बरवसो बरल्लो आनी बोगुल्लो जावं म्हूण मागया. जेरेमया प्रावद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या क्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. 18 म्हयन्यांच्या कुटुंबा मेकळेपणा उपरांत परत आपल्या कुटुंबाच्या सांद्यासोवें पाटी मेळिल्लें घडीत ह्याच मार्च 3 वेर घडलें. नरसिंहस्वामी नांवाचो कुटुंबादारांनी कोंडाट्यान रुद्रा म्हूण ओलायिल्लो दादलो मुळान आंध्र प्रदेशाच्या महाबूब नगराचो. 18 म्हयन्यां आदीं रुद्रा आपल्या घरातावन नापयस जालो आनी सगळ्या कुटुंबादारांक खंत बेजारेंत घालून गेलो. सबार म्हयने ताचे विशीं कांयच माहीत नासली. तर 2025
जनेर 14 एक एक गल्लेंत मार्गादेगेर पडोवन कोस्टोन आसचे विशीं जकारिया म्हणल्या नागरिकान पावुरांतल्या स्नेहालया संस्थ्याक माहीत दिली. थंयच्या स्वयंसेवकांनी ताका जतनेन स्नेहालया पुनर्स्थापन केंद्रांत हाडून सरी सुमार 1.5 म्हयन्याची दैहीक मानसीक आनी आध्यात्मीक जतन केली. ताच्या कुटुंबाचो विवर सोदून काडून मुंबयच्या श्रद्धा फाउंडेशनाद्वारे मार्च 3 वेर आंध्र प्रदेशांतल्या ताच्या कुटुंबाक पावयलो. त्या दिसा ताणें आपल्या पत्नीक संतोषान वेंग मारून कुटुंबाक मेळटना ताका येवकार पाठोवंक ताची सगळी माय हळ्ळीस सांगाता मेळिल्ली. देव आड गिटांनी नीट बरयता काय. आमी आमचेच वाटेन आमचे स्वंत आशे कुशेनी वेताना सर्वेस्पर एकाचणे आमकां रावोन नवेच वाटेन वस अशें करूंक पुरो. सिरेनसो सिमांव आपलीच वाट सुमकून आपलीच योजना मोतीन घेवन वेतालो. पूण तो शेराक येताना थंयच्या खुर्सा वाटेन ताका रावयलो आनी ताचे द्वारे खुर्साक हात दिवचो पडलो. एका अपरिचिताक खुरीस वोवंक ताचे हात मौन आनी काळीज मेळ्ळे. आपलेच वाटेन वेतेल्याक खुर्साक हात दिवची नवीच एक आध्यात्मीक वाट आनी घोवंडी उक्ती जाली. ती घोवंडी खुरीस वयतल्याक मजतेची वाट जाली तर सिरेनाच्या सिमांक ताच्या पयणार बरवशाचो सुयोग जालो. मोगळा सोम्या, तूं बरवशाचे मूळ. तुजेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी आमकां तूं पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरताय आनी पवित्रात्म्याचे सक्तेन आमचो बरवसो भरपूर वाडयताय. म्हजे खातीर तुजे लागीं कसली योजना आसात तें हांव नेणा. पूण म्हजे खातीर तुजे लागीं कसली योजना आसात तें तुमचो बऱ्यान जाणाय. ती योजना म्हज्या तशें सर्वांच्या हिता पासत आसात म्हूण हांव पातयेतां आनी बरवसतां. पेल्याच्या हिता आनी बरवशा पासत तुजी योजना म्हजी योजना जाव. आमेन. सोम्या काकुळट आमची कर. सुम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसय काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करिना तरी अनाथूनय म्हाका. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखला. नांव तुजें लेखला. ओ संसार तुका सांडितरे हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका. सोवेस्त जावं वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान
जेजूचें मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या भागीवंत खुर्सा वरवीं सोडलाय सगलो संवसार. ते सावन बारवल्ल्या जिनये वाटेर बोरवशाचो पेळो संतोसाचो वाळो आनी सुशेगाचो सुवाळो जावंसो तूं आलो हांव जावं म्हूण मागया. सांजुवांच्या वांजलांतलें वाचप. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. पवित्र आत्म्याच्या मेळाची धर्मबयण सिस्टर शीबा पॉल हिका भारत सरकारान मार्च 3 वेर नोटरी जावन नेमक केलें. अशें आख्ख्या देशांत ती नोटरी जावन नेमक जाल्ली पयली धर्मीक बयण जाली. तिच्या धर्मीक मेळाच्या पाठिंब्या सोवें फाटल्या 13 वर्सांतावन मुंबयत कानुना संबंधी वृत्ती चलोवन प्रत्येक जावन कुटुंबांक गरज आसची कानुनी माहिती दिते आसा. ती 10वे क्लासीन आसतना क्रिस्ती शिक्षणाचो वांटो जावन पालकाडांतल्या सेंट्रल जेलाक भेटेक गेल्ली. ते भेटे वेळी जैलांतल्या स्त्रियांनी आपणाक कानुनी मजत दितेली नांत म्हणली खंत उसारली. ह्या तत्वराक लागून आपणे कानुनी सेवेची व्यक्ती जायजे म्हणली आशा तिच्या काळजांत त्या वेळार कंसल्ली. तांच्यो केजी घेवंक कोणीय तयार नातली. तेच घडये म्हज्या काळजांत कानुनी मजतीचें बी ओंपुल्लें. 2009 इसवेंत म्हज्या प्रांतीय वडिल्लीन कानुनी शिकाप आपणावंक पाठिंबो दिलो. मेळाच्या पाठिंब्या सोवें देवाचो हात सदांच म्हजे सोवें आसुल्लो. कुटाम समाजाची बुन्याद आसून एकवट आनी सांगातपणाक कारण जाता. आज लोकांचे समस्ये बसून आयकुची नांत. धर्मीक जावन आमकां असलें मिसांव मेळ्ळां. म्हज्या कानुनी वावरांत साबार कुटुंबां राजी संदन करूंक पावल्यांत आनी तांची जिवितां नव्यान बांदूंक शकल्यांत अशें म्हणटा सिस्टर शीबा पॉल. एके कुशीन नर्सां, दाक्तेर, तांत्रीक वावुरडी, वकील, नितीकर्त इत्यादी वृत्तीपर मनीस वृत्तीपरता आनी जोड म्हणल्यार 2 लौकिक सतांमध्ये मात्र जिवीत म्हूण लेखतना आजून दोळ्यां भितर पळोवन काळजा भितर तिळण दैवीक कुरपाळ हांसो उसोवन सेवेची हातेर जातेली आसात. सुशेगाचे तुवाले जातेले आसात. जेजून आशेन आयिल्ल्या जाकेवाक मोगान पळयतना जाकेव बरवशान आनी संतोषान सकला देवल्लो. सुंका कट्यार फकत पयशे मात्र आसल्या कडेन खंती नासल्या लेवीचेर जेजूची मोगाची दिश्ट पडतना एक नवोत्सव बरवशाचो संसार ताका उक्तो जालो. पेद्रू लागीं
सुम्याक 3 पोटी नेगार केल्ली काळजाची विपरीत दूख भरली तरी सुम्याची मोगाची दिश्ट ताचेर पडतना पेद्रू नव्या बरवशाचो जावन फुडें सरलो. आमची मुखामळां सुशेगाची मंदिरां आनी आमचे हात बरवशाचे तुवाले जावं. मोगळा सोम्या मुरी आपणाक मेळिल्ल्या बरे खबरेन घाबरेवन आशिल्ली. त्यामध्ये दावादावी ती दोंगराळ प्रदेशांतले मालगडे एलिझाबेथीक मजतेचो तुवालो जाली. काजारा माटवान तात्वार बत्रिकेची दाली जाली. वेरोनिका म्हळ्यार मूळ अर्थान जैत हाड येतेली कई. सोजेऱ्यांच्या दुरां आनी मारां मदें चाटी कुटी आनी मुठी मदें कुल्फा आनी तापडां मदें केपडाया आनी गाया मदें जैताच्या लांछना बरी तुज्या मुखामळार उबोन आयलो वेरोनिकाचो धाकटुलो तुवालो. कुमकेचो हाताळो मनशापणाचो शेलो. तुंसू आमची भरती जा, तुंसू आमची तृप्ती जा, तुंसू आमचे जिणयेचो बरवसो जा, तुंसू आमच्या यात्रेक पयनार सुशेगाचो तुवालो जा. सोम्या काकूळ तमची कर, सुम्या काकूळ आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें, म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें, म्हाका तुमी केलें. हांव भुकेलो तुमी खावंक दिलें, हांव तानेलो पियेवंक दिलें. भोगाते रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें, म्हाका तुमी केलें. 7वें स्थेसांव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या भोगीवत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसांव मनशापणा विरोधी लारां क्रिस्ती वावराड्यांचेर बेश्टवणेची दुरां समाज सेवकां कुर्साचे जडाये पंदा मेळून तांकां सुशेग म्हूण मागया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कुडीचो जीव काडतेल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगात, कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणांत नाश करूंक शकतेल्यांक भियेया. तुमच्या माथ्याचे केस लेगून ADF नावाच्या आतंकवादी पंगडान मायबान नावाचे हळ्ळेंत लोकांक जिवेशी मारिल्ले तर तांच्यो कुडी हे इगर्जेंत पळोवंक मेळ्ळ्यात. उगांडा मुळाच्या उल्लेखीत आतंकवादी पंगडान कांय थोड्या तेंपा आदीं मायबा हळ्ळेचेर दाड गेल्ली
आनी सुमार 100 जाणांक आपणा सवें कैदी जावन व्हेल्लें. ताच्या थोड्या दिसा उपरांत प्रोटेस्टंट इगर्जेंत 70 कुडी मेळ्ळ्यो. तांकां बांदून घालन तांच्यो तकल्यो कापुल्ल्यो तर तांचे पैकी स्त्रियो, भुरगीं आनी मलगडीं आसलीं. फाटल्या 10 वर्सांतावन ADF आतंकवादी पंगड नागरिकांतय भिरांत उपजोवन स्थळीय लोकांचेर नियंत्रण सांबाळूंक प्रयत्न चलयता. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देवाचे कृपेन मातळ्याचे 160 पानांचें पुस्तक डॉन बॉस्को याजक बाब टॉम उननालिन हाणें लिखिल्लें. केरळ मुळाचो सालेशियन याजक जावन तो येमेनांत मदर तेरेसाच्या माया मोगाच्यो मिशनरी धर्म भयणींचो आत्मीक निर्देशक आसून येमेनांतल्या कॅथोलिक लोकांक आत्मीक सचेतन दितलो. 2016 मार्च 4 तारखेर मदर तेरेसा मलगड्यांचे जतने घराक धाड गेल्ल्या अपरिचित भयोत्पादक पंगडान सोगी धर्म भयणी सवें 16 जाणांक जिवेशी मारून बॉब टॉमाक किडनॅप करून 557 दीस एक सुरे सुवातेर बंदी जावन दवरले. 2017 सप्टेंबर 17 वेर सुटका आपणायल्ल्या याजकान आपल्या मिसांव बंदडेचो अनुभव उल्लेखीत पुस्तकान दाखल केला. तो म्हणटा, हांव नास जावंक साध्य आसलें पूण हांव सोलोवं ना. हांव आतंकीत आसलो पूण हांव निराशी जालो ना. म्हजे लागीं दरबस्त कंती आसल्यो पूण सर्व सत्यवंताच्या हातान हांव आसून हांवें केदींच बोरवसो सांडलो ना. मोगळा सोम्या, बरें करूंक तुमी उर्बेवंत वय जाल्यार कोण तो तुमकां बादा करतलो? निती पासत तुमकां कांय सोसूंक मेळत जाल्यार तुमी बागीस सय. तांकां तुमी भियोवचें नाका, कालुबुलो जावचें नाका म्हूण सांत पेद्रोन आपल्या पत्राद्वारे शिकयलें आसा. आज सबारांक आपूण निरापराधी म्हूण रुजू करचे अवकाशी मेळनात. मेळ्ळ्यारी पुरक साहेत माहेत आळा संपलमुना मेळनात वा फावनात. तरी कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनातले आनी आत्म्याचो जीव सांबाळलेल्या साबार प्रेरणांक आमी वळखता. मनशा विरोधी क्रिस्तांव विरोधी लारा मदें शेवटतेल्यांक तुनसू गठाय जा, तुनसू मोठाय जा, तुनसू थंडाय जा, तुनसू तांचो आदार आनी बरवसो जा. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर, सुम्या काकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचे. स्वीकार कर सोमिया हे फूल, जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. दैवीक फुलां चेल्यां तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. दैवीक फुलां चेल्यां तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. स्नान केदींच फावना म्हाका पूण तूं इन्कार करना
कर सोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळेंत पडोन वेशा पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे 28 तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या भागीवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसाव निवृत्ती नातिल्ले जिन्ये द्वारे अडसल्ल्या दनसल्ल्या बारवल्ल्या हारवल्ल्या गळल्ल्या सलवल्ल्या स्त्रियांक मेळो बरवसो म्हूण मागया. संपावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धर्मिकांक सहज जाल्ल्या साल समकण्याचो जायजे पेल्याचो मान काडटल्यो खबराळ्यो वा पियोण्याक लबदल्यो जायनाये. बगार आपल्या बऱ्या देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फंक्त जावं. अशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करिशें आनी तशेंच ती माणसुगेची निस्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक कालती जायशी तांकां ती शिकोवंक. बरी आवय बापय तशें बरी शिक्षकां भुरग्यां ते बऱ्या फुडाराचो बरवसो सोबायेची कल्पना आनी शिकपाचो मोग भरतात खंय. दे इन्स्पायर होप ब्लूम इमॅजिनेशन and instill a love of learning. पूण आपलेशे शिक्षक वयर हगेन थिरसोवच्याक 5 विद्यार्थ्यांनी सांगाता मेळून वॉशरुमांत बॉम्ब स्फोटाची गुटमोळ केल्ली गजाल आयचे मनस्थितीक साक्ष. शिक्षक आनी विद्यार्थी मजगत बरो संबंध आनी प्रभाव आसूंक जाय. पूण छत्तीसगडाच्या बिलासपुरांतल्या एका इस्कॉलांत 5 विद्यार्थींक आपले एके शिक्षक वयर कसलीगी एक बेजाराय उदेली देखून तिका बूद शिकोवचे तांचें योजन जालें. तांणी ऑनलायनीर सोडियम हाडून फलांनी शिक्षकिवेच्या वॉशरुमांत बॉम्ब स्फोट करची मांडावळ केली. पूण बॉम्ब स्फोटाची मांडावळ केल्ल्या उपरांत 9 वर्सांचे एके चलयेन वॉशरूम वापरलें. ह्या वेळी स्फोट घडोवन चली गायेवन तिका आस्पत्रेंत दाखल करून चिकित्सा दिली. उपरांत पुलिसांनी CCTV फुटेज तपासणी करतना 5 जण विद्यार्थ्यांनी केल्ली मांडावळ उजवाडाक आयली. तांचे तणके वेळी फलाण्या शिक्षकीक बूज शिकोवंक तांणी केल्ली गुटमोळ म्हूण सत तांकां कैद तणकी वेते. जुदेव समाजेंत स्त्री 2nd क्लास नागरीक तरी कुर्सामुळी सोम्यान लिंगभेदच काडून उडयलो. त्या कुर्सामुळांत मोरी आनी जुवांव सोम्याक सांगात दिवच्याक सांगाता रावतात. स्थळी पंतफाना फुड करून आपल्या बोवारी बरवसो वाडयल्ल्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो स्त्रियो आमकां त्राण आनी प्रेरणा. तिरस्कार फुड करून रावल्ली लेया फरव्याच्या दुस्मानकायेमध्ये मोइजेक सांबाळलेली ताची आवय जोकोबेदा 40 वर्सां इस्रायेलीतांक मुखेलपण दिल्ली प्रावादीण देबोरा धैर्यान आपल्या लोकां पासत
सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरून सम करली एस्तेर राणी, जंय तूं वेताय थंय हांव वेतेलें, जंय तूं रावताय थंय हांवय रावतेलें. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव म्हूण बरवसो उसारन रावल्ली रूत. कांय थोड्या घुसपडे मदें बावार्थान रावल्ली सारा. सगळ्यांतावन तिरस्कार भोगुनी गांवच्या सगळ्यांक सुमयातय बरवसो दाखयल्ली सामार्याची स्त्री. बरवशाची प्रतिका आनी प्रेरणा. मोगळा सोम्या निवृत्ती नातिल्ल्या जिनये खाणयांनी, सुशेग मेळनातिल्ल्या वावरा सुत्तुरांनी, आळशी आबलेशी दिश्टीक लागून स्त्रियो कश्टतात आनी अडचतात, बारवतात आनी कुरवतात, आपटतात आनी शेवटतात. पतीचें अवचित मरण, पुताक चिंतिनातिल्ली पिडा, दुवेचे मोडल्ले काजार, शेजारचे भिंडा दोळे, खंच्यागी गोलमालान शिरकल्लो जावय, पिडेस्त प्रायेस्त आवय आजी, पिवंडो बापय, विद्यार्थींच्या आधुनीक संकीर्णतेन अडचल्ल्यो शिक्षकी आनी हेर संदर्भांनी जिवीतच दुखीसो मिस्तेर कशें भोगतात आनी रडतात. तुंसो तांचो बरवसो जा. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सुमया काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्ल्या जेजूचे. काळीज मोजे लालेता तुका, मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे बागार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, साचिये वाटेर सांगात म्हजो. काळीज मोजे आदार आनी बरवसो, साचिये वाटेर सांगात म्हजो. काळीज मोजे लालेता तुका, मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे पगार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. नोवें तेसांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया. कित्याक तुज्या भागीवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तेसांव दैहिक, मानसीक आनी आध्यात्मीक पिडेशिडे पंदा शेवटून आपटून दोपटून कोश्टून दसटून जडाय भोगतेल्यांक सोमी बरवशाचो वयस आनी भलायकेचें दायज जावं म्हूण मागया. जेरेमया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाई बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो.
हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उडंद मापान शाश्वत शांती दितलो. हांव जुदाची दशा आनी इस्रायलाची दशा बदलितलो आनी तांचें पुनर्निर्माण करून तांकां तांच्या आदले स्थितेक हाडटलो. म्हजे विरोध केल्ल्या पातकाच्या अपराधांतली हांव तांकां शुद्ध करतलो. म्हजे विरोध केल्ल्या पातकाचे आनी द्रोहाचे सगळे अपराध हांव तांकां बक्षितलो. आपले जिनिये शैलेक लागून मुखल्या वर्सांनी भोव गंभीर भलायके समस्ये फूड करूंक पडटले. फाटल्याच दिसांनी द लॅन्सेट नियतकालीक वर्दे प्रमाणे 2050 इस्वे वेळी आख्या भारतांत 44+ करोड लोकांक कुडी वजनाचो वा ओबेसिटी म्हणलो समस्यो आसतलो. असल्या कुडी वजनाच्या समस्याक बली जातल्या पैकी 21.8 करोड दादले तर 23.1 करोड स्त्रियो. देशाच्या आख्या लोकसंख्या पैकी 3/1 वांटो ह्या समस्येचे जातले. 2021 इस्वेंत 18 करोड लोकांक असलो समस्यो उदेल्लो. तेच अवधेंत चीनांत 40.2 करोड लोकांक हेच दिशेचो समस्यो आसुल्लो. द लॅन्सेट वर्दे प्रमाणे मोठ्याच्या समस्यांत चीना संवसारांत पयल्या स्थानार आसून भारत दुसऱ्या स्थानार रावता. मोठाय हेर सबार पिडेंक मूळ कारण वा मूळ पिडा कशी आसा. तज्ञां प्रमाणे 60% व्हडां आनी सर भुरग्यां पैकी 3/1 वांटो भुरगीं मोठ्याचे पिडेन कश्टोवची साध्यता आसा. संवसारांतल्या मोठ्या व्हडां पैकी 50% वयर जनां फकत 8 देशांनी म्हणजे चीना, भारत, युनायटेड स्टेट्स, ब्राझील, रशिया, मेक्सिको आनी इंडोनेशिया सांगतच इजिप्तांत वस्ती करतात. खंय सर्वेस्पर भलायकी दिता म्हळ्यार पिडाक गूण करचे सोबें शांती आनी भद्रते दिता अशें अर्थ जाता. पिडे निमती आमची कूड सोलवल्या अशें भोगल्यारे देव आमकां सोलवंक सोडिना. धाकटेर भलायके तज्ञ वैज आनी मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्र्यांनी बरवसो सांडल्यारे सर्वेस्पर आमकां सोडणूक घालिना. खंयच्याय धाकटेरान वा तज्ञान बरोवंक जायना तसलो खाली जागो सोमी भरता आनी समग्र बरेंपण लाभयता. हांव तुका परतून भलायकी दितलो म्हणजे जेरेमाया प्रवादाचें उतर फकत कुडीचे भलायकेक सीमित न्हय आसता, वेगवेगळ्या आयामांची भलायकी म्हूण समजचें पडटा. सोमिन्स पिडेस्तांक बरवशाची सकत आनी भलायकेचें वखद. मोगळा सोम्या पिडा येता पर्यंत भलायकेचे मोल कळनाकय. दिवाळी जाता पर्यंत पयशांचें मोल कळनाकय. आयचो संवसार नांव आशिल्ल्या आनी नांव नातिल्ल्या तरावेळ पिडेक लागून पिडेस्त संवसार कसो जाला. काल सगळो बरोच आसलो मनीस आज अवचित काळजागात जावन मरण पावल्लो वा गंभीर पिडेस्त जावन चिकित्सा घेवच्यो खबरो चिंतिनातले बरे येताच रावतात. भलायके बरी दिसचे व्यक्तीक कॅन्सर तसले पिडेन ग्रासिला म्हणलो खबरो आयकोंक भिरांत कशी दिसता.
आयची साबार भुरगीं दैहीक जावन पिडेस्त जातात तर साबार युवजनां मानसीक खिन्नतेची जाल्लें कळोवन येता आनी मालगडी साबार पिडा सांगाता आपणायली आसात. पिडे वेळी बरवो सस्सू आमचे मुखेल वखद जायशें कर. आमेन. सोम्या काकुळतमची कर. सुम्या काकुळतमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे. शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. भेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेणे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. कश्टान हांव आसतना जा म्हजो आदार. पूण म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. भेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेणे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. सदा वाट चलतना म्हजे संगी राव. अनवरांत पडटना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. भेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेणे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. दावेस ते साव जेजूचे आंग वस्तूर काडन ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. तेसांव जिणये पयणार अस्कत भोगतेल्यांक आनी कुस्कल्ल्यांक, आळवल्ल्यांक आनी सलवल्ल्यांक, गळल्ल्यांक आनी मेळल्ल्यांक सोम्याच्या पवित्र रक्ताचो बरवसो धूव नव्यान न्हेसूं आनी गठायेन बरो म्हूण मागया. संपावलून कोरिनगरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. आमचो सर्गींचो निवास नेसना बरी आमच्या पोरण्या बिडारा वयर घालूंक आमी चड आनी चड अत्रेकतांव. ह्या प्रमाणे नेसल्यार आमी विणगी पडची नाव. ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना आमी सुस्कारतांव आनी कंत उस्क्यान बरोवन आसाव. तरी पूण आमकां आमची कूड विणगी केल्ली पळोवंक नाका. बगार आमचे वयर नवे नेसन न्हेसोवन जे कितें मोरनादीक आसा तें जिवितान ग्रासी जाय म्हणली आमची आशा. ह्या तराच्या जिवनाक देवानच आमकां तयार केल्यान आनी ताणेंच हाची जामिनी कसो पवित्रत्मो आमकां दिला. जागतीक मळार भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके पासत आनी जीव राखणे पासत
1100 वर्णी चड रगत पवटी रगत दान केल्लो ब्लड डोनर जेम्स हॅरिसन ह्याच फेब्रुवारी 17 88 वर्सां प्रायर ऑस्ट्रेलियांत मरण पावलो. जेम्साक 14 वर्सां जाताना ताका हृदया संबंधी शस्त्रचिकित्सा करूंक पडली आनी ताचे जीव वाचोवचे खातीर ताणें अपरिचिता तावनो रगत दान घेवचें पडलें. तवळ ताणें अशें बसवणी केली की रगत दान दिवची प्रायज जाताना आपण गरजेवंतांक रगत दान करतलो. ताका सुवियांची एलर्जी आसली तरी 4 वर्सां उपरांत ताणें गरजेवंतांक रगत दान दिवंक सुरू केलें. ह्या वेळी कळोवन आयलें की ताच्या रगतांत गुरवार स्त्रियांक गरज आसो एंटी डी नांवाचो वखदा अंश आसा म्हूण. 2018 इस्वे पर्यंत फाटल्या 60 वर्सांनी जेम्स हॅरिसनान 1100 वयर पवणे रगत दान दिलां तर ह्या द्वारे 2 मिलियन वयर ऑस्ट्रेलियन स्त्रियांच्या बाणतेरा वेळी तांची भुरगीं वाचोवन व्हरूंक साध्य जालां म्हणली लेखां सदर जाल्यात. बायबल तज्ञ प्रमाणे जेजून 7 पावटी रगत वाळोवन पातकी मनशाक धुलें आनी नव्यान न्हेसयलें खंय. गेत्सेमनी मोळ्यांतच गामुंच रगत जावन वाळतना आमची सगळीं भावना योजना धुलीं. जेरबान मारतना वाळिल्ल्या रगतान आमच्यो कुडी पवित्र केल्यो. ताचे आंग वस्त्र ओडतना वाळिल्ल्या रगतान आमचें सगळें व्यक्तित्व धुवन काडलें. मस्तकार कांट्याचो मुकुट थापतना वाळिल्ल्या रगतान आमची सगळीं चिंतनां नवीं केलीं. जेजूचे हात कुरसायतना पाजरिल्ल्या रगतान आमच्या हातांनी करचीं सर्व कामां आशिर्वादीत केलीं. ताचे पाय कुरसायतना उस्कल्ल्या रगतान आमच्या जिविताचें हरएक मेट बरवशाचें जालें आनी ताच्या कडवळतावन उदक आनी रगत वाळतना आमचें सगळें जिवीत आनी बोवारच बरवशान आनी कुरपेन भरलो. मोगळा सोम्या आज सारके आनी भलायके बरेत कुडीचें खाण नासतना अस्कत आनी पिडेस्त जाल्ली साबार वोडां आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक तुजे लागीं हाडून येता. मानसीक आनी बोगनाची गटाय नासतना जिवीत कोडसाणेन सरच्या अस्कत्यांक तुज्या पांयां तळी समर्पीत हांव. वेगवेगळ्या वायट सक्त्यांक लागून मूड पातयेनेक लागून भावार्थी गुंडायेच्या तत्वाराक लागून अत्मीक जावन अस्कत बोगल्ल्या तुज्या कुर्सामळे हाडून दवरता. तांचेर तुजे कुरपेचो पावस वत आनी बरवशाच्या नव्या नेस्तान तांकां सोबय. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दीस म्हजो सोंपतना देव म्हाका आपयतना राव जेजू तूं म्हजे संगी. आयक म्हाका राख म्हाका सोडके दीस घाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी. 11वें स्तेसांव जेजूक कुर्सार किळायतात. आमी तुका
करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. तेसांव बरवशान चलतेल्या यात्रिकांक कुरीस मान समाधान गठाय मोठाय बर्ती आनी भद्रती जावं म्हूण मागया. सांपावलोन कुरिनगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. नासाक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाचावेक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. जुदेव खुना मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्या तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कोतकाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बळा प्रास बळिश्ट. उडुपी जिल्ह्याच्या कापू तालुकाच्या मूडबेळ्ळे हळ्ळेंत कट्टिंगेरी कुद्रेमाळे मुळ्ळे कडेन फाटल्या फेब्रुवारी 19 दुष्कर्मिनी एका कुर्साचेर हल्लो चलोवन तो मोडन घालन पिटो केलो. एका खासगी गुड्या सुवातेर आसचो कुरीस ताचे वरणी 15 दिसां पयलें गांवच्या भक्तिकांनी थंयसर मागण्याक वेताना तो भद्र स्थितीर आसुल्लो पळयला. पूण फेब्रुवारी 21 शुक्रारा थंयसर भक्तीक मागण्याक वेताना तो दुष्कर्मिनी मोडून गेल्ल्या स्थितीर पळोवंक मेळ्ळो. कुरिसाची सुवात जोझफ वलेरियन लोब म्हणल्या मानेस्ताची तरी शेजारची सरी सुमार 30 वयर कुटुंबां थंयसर तवळ तवळ मागणी भेटोवन भक्त आदारतात. स्थळीय भक्तिकाचे अभिप्राया प्रमाणे धार्मीक संघर्ष उपजोवच्या इराद्यान कोणें तरी दुष्कर्मिनी हें कर्तव्य चलयलां. कुरीस क्रिस्तांव समुदायाक आत्मीक सताचो आनी विशेष पवित्रपणाचो संकेत. उल्लेखीत घडीत क्रिस्तांव समुदायाच्या बोगणाक व्हड आघात हाडूंक पावला. देखून असल्या गडिता फाटल्यान आसचे दुरुद्देश मारेकार हाच्या फाटल्या व्यक्तींक आनी सक्तींक धर्न तांचेर जोगतें कानुनी क्रम घेजय. नासाक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण अशें दिसता, तर बाचावेक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक तो देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पिशेपण म्हणलो ग्रीक मुळाचो शब्द ग्रीक मुळाच्या मोरिया शब्दांत आयला, म्हणजे अर्थ नातलें, समजोनी नातलें वा मूर्खपणाचें. म्हळ्यार बरी खबर तिरस्कार केल्ले आनी आध्यात्मीक जावन नासाक समकतात तसले. तांकां खंयची बरी खबर दिसना वा आयकना वा बगना. तांकां संवसारच लाचार आनी अंधकार. तांकां संवसारच रुदान आनी मध्यान. तांकां संवसारच भिरांत आनी भुयार. पूण भावार्थान यात्रीक पळयणार आशिल्ल्यांक कुरीस सुडकेचो आनी भरतेचो संकेत, माकणेचो आनी पेकोणेचो संकेत, देवासोवें जिविताचो आनी भरवशाचो संकेत. मोगळा सोम्या पूड वडतेल्यांच्या उजव्याक रावचे न्ही, बिडी वडतेल्यांच्या दाव्याक रावचे न्ही म्हणलें मालगड्यांनी. सामुदायीक सौहार्दता प्रतिपादन करिनातल्यांक वांटे फांटे करची, उतरां उलोवपा वाऱ्यार उबयतल्यांक, दुसऱ्या धर्माच्यांनी चलोवच्या इस्कालांक वचनासे आडायतल्यांक, ना सोंसणिकायेचो उजो पेटतना आपल्याच धर्माची बिडी पेटोवन भग्न संतोश भोगतल्यांक, एकामेका
सत्कार करच्या बदलाक इन्कार करतेल्यांक मान मर्याद दिवच्या बदलाक एकामेकाचेर फिर्याद मांडतेल्यांक तुनसू वाट दाखय, तुनसू समजोनेचो दिवो पेटय, तुनसू सगळ्यांक मान दिवची लिसांवां शिकय. आमेन. सोम्या काकुळतमची कर, सुमिया काकुळतमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसाय मोड मोगाने स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसर मनशांचे सदा वाट सोतेल्यांचे. जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता सोमिया. कित्याक तुवें घेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. तेसांव जिन्ये जडायेन बागवल्या अडचण कडसाण भोगतेल्या त्राण प्रेरणावीन जावन जिनी चलवल्ल्या अशें भोगतेल्या कुर्सातावन बरवसो त्राण आनी रक्षण मेळ्ळो म्हण मागया. इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना, रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना, मिनमिनची वात तो पालवचो ना. करेन्स तो नीत हाडतलो, पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तोकचो ना वा दमचो ना. कुरड्याचे दोळे उगडोवंक, कायद्यांक बंदकणेंतली सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडोंक हांवें तुका नेमून दवरला. तुमकूर जिल्ह्याच्या पावागडाचे आदली अध्यक्षेन 34 वर्सां प्रायेचे स्त्रियेन आपल्या 4 वर्सांच्या दुवेक जिवेश मारून तिणें जीवघात केल्लें घडीत फाटल्या तेंपार बेंगळुरांत घडलें. तिच्या घोवान दोत हाडोंक बलात्कार करचे सवय दिवन आसले पिडापिडेक लागून अशें केलां म्हूण वर्द्यो सांगतात. त्या भायर तिच्या पतीक लग्ना भायर हेर संबंद आसलो म्हणून माहेत दिल्ली आसा. तिचो पती पावागडांत पंचायतांत ऑडिटर जावन वावरून आसलो तर ती थंयसर मोगार पडली. 10 वर्सां आदीं लग्न जाल्ल्या तांकां 2 भुरगीं आसलीं. आवय आनी बहीण मरण पावतना तिचो 8 वर्सांचो पूत थळा माळयेर आनी एका कुडांत न्हिदोन आसलो. कन्नूर जिल्ह्याचो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नवीन बाबू आपलो सरकारी वावर एकीनपणान करतालो म्हणली अभिप्राय आसली. त्यामध्ये निवृत्तीक फकत 7 म्हयने आसतना ताच्या विनवणेक पूरक जावन ताका ताच्याच मायगांवाक वर्ग केलो.
ताका विदाय मागच्या कार्याक जिल्हा पंचायत अध्यक्षीन आपोवण्यावीन आयली आनी ताच्या विदाय कार्यावेळी ताचेर भ्रष्टाचाराचो बदलाम मांडून उलयली मात्र न्ही ताका अभिनंदन पाठयतना आपूण हांगा आसाना म्हूण सांगून वेदी सोडून गेली. विदाय कार्याच्या दुसऱ्याच दिसा नवीन बाबू जीवघातकर निर्जीव जालो. जेजूचे कुर्सावनेक नमेरली सुवात गोलगोथा वा कट्ट्याची सुवात. जेजूच्या कुर्सावनेचे घडीत कांय केन्ना कुर्सामोळी एक कट्टें दवरून दाखयल्लें आसता. संप्रदाया प्रमाणे हीच सुवात पयलो पुरुष आदावंक निकेपिल्ली सुवात. नवो आदाव क्रिस्त पोरण्या आदावा खातीर मरण पावता. एका भुमी वायकुटान मरण आयल्यानंतर आनी एका गेत्सेमनी मळ्यांत जिवीत मेळ्ळें. एका रुखातावन कुरपा होगडायल्ली तर आनी एका रुखाटातावन कुरपा न्हय जावन वाडली. पोरण्या रुखाचेर सोरोप आरोप आनी विद्रुपायो भरून वमतल्यो तर नव्या रुखाटार उदाक रगत पवित्र स्नानाची सकत आनी येवकरिस्ताची घटाय नितळाय आनी पवित्रताय भरून वाडली. मोगळा सोम्या, तुवें कुर्सार प्राण करून आमकां जीव दिलोय. दाव्या कुशीचो सोर पातकांत मेलो. ही डायड इन सीन. उजवे कुशीचो सोर पातकाक मेलो. ही डायड टू सीन. पूण तूं आमच्या सगळ्यांच्या पातकां खातीर मेलोय. डायड फॉर सीन. ह्या द्वारी लजेसो कुरीस आसुल्लो कुरपेसो सांको केलोय. शिक्षेचे रुखाट आशिल्ले पेकोणेची हातेर केली. कालवार दोंगर आशिल्लो उबारिल्ली आल्तार केली. पिशेपणाचो संकेत म्हूण लेखिल्लो कुरीस दैवीक जाणटेपणाचो कुरो जावन बदलिलोय. आमच्या जिणयेचे कुरीस जड आनी कोडो म्हूण भोगतना, बारादीक आनी आडोक म्हूण भोगतना, सलवोवचे आनी करशोवचे कारण अशें भोगतना तुजो कुरीस आमकां बरवसो देव. आमेन. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजां कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे. Cristo morto, cosoto artapso, visrum cornac zaito, mit menas lolo, Cristo morto. Kaunitavun kursa poryan mogdane kelo, moga so samskartane, moga nam kandilo, Krista sumokto. Sumikitlo budar, kakultiche bandar, सर्वांगीता आधार, बुक्सुम सदा तयार. रक्ताचो झरी वारयलो ताणे कुर्सार. आमचे पासो दीस रात मागता तो सर्गार, क्रिस्ता सोमोगतो. Krista somokto, kosoto artapso, visrum konak zaito, mit menas lolo, Krista somokto. Terovenstesão
जेजूची कूड देवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया. कित्या तुझ्या बागेवून कुर्सावर सोडलाय सगळो संसार. ते साव स्पर्धात्मक दबावामध्ये कुर्सातावन मिनतीची वाट आणि उमेदीची दिश्ट मेळ्ळो म्हण मागया. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. कुराडीची धर गेल्यार आणि ती पाजी नातल्यार दोडे बोळ गलजे पडता. पूण जनवाय मनशाचे कुमकेक येवन ताका यशस्वी करता. जाणट्याच्या तोंडांतली उतरां ताच्या उपकाराक पडतात. पूण मूर्खचे वोंट ताका गिळटात. मूर्खपणांत ताच्या उतराचो आरंभ जाता आणि नश्ट्या पिशेपणांत ती सोंपतात. मूर्ख उलयत आसता पूण घडचें आसा तें कोणूच नेना. ताचे नंतर कितें घडतलें म्हण कोणाच्यान सांगूंक जायत. मूर्खसो वावर ताका तकयता. शहराक वेची वाट लेगून ताका मेळना. नकली अंकपट्ट्यो तयार करच्या किंग पिन्नाक फाटल्या दिसांनी पोलिसांनी कलबुर्गीन कैद केलो. दिल्ली मुळाचो राजीव सिंग अरोरान पयलें कोचिंग केंद्र उगड थंयसर येवच्या विद्यार्थींक गरी घालून ताणें तांकां वेगवेगळ्यो नकली अंकपट्ट्यो तयार करून दिल्यो. क्रमेन नायस ग्रूप नांवाचो संस्थो जल्माक हाडून त्या द्वारे नकली अंकपट्टेचो धंदो मुखार इलो. ताका पुलिसांनी कुडायतना ताचे लागीं 28 विश्वविद्यालयाच्यो 522 नकली अंकपट्ट्यो, 1626 ಖಾಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟ್ಯೋ, 122 ನಕಲಿ ಸಿಲಿ, 87 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆचे ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಪ್ರಿಂಟರ, 36 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ, 123 नकली वळखे कार्डां इत्यादी वस्तू दाखले सांपडले. पट्ट्यो फाटल्या 7-8 वर्सांतावन हो नकली धंदो चलोवचो तो वेगवेगळ्या राज्यांक वा वेगवेगळ्या कामाक वेगवेगळी सिम्मा फोनां वापरतलो. आपूण नितीकर्त, पत्रकर्त इत्यादी वळख दिवची 123 नकली वळखे कार्डां ताचे लागीं आसलीं. नकली प्रमाणपत्रां दिवंक 10,000 ते 15,000 रुपये घेवच्या ताणें PhD प्रमाणपत्रांय दिल्यात. बँगलोर, मैसूर, KSOU विश्वविद्यालय सवय महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड, गुजरात आणि हेर राज्यांच्या विश्वविद्यालयातर्फेनी नकली अंकपट्ट्यो दिल्ले विशीं पोलीस माहिती आसा. अब्राहम लिंकनाचें उतर हे. एक रूख कात्रीचे तर म्हाका 6 वरां दियात. तांतली पयलीं 4 वरां हांव कुडार पाजूंक करसितलो. म्हळ्यार जिणयेंत वावुराची परिणिती आपणावंक जायते प्रयत्न आनी मिनत करची पडटा. जिणये वाटेर गरजेचीं शाणेपणां आपणायचे तर दैवीक कृपेचे सावळेंत सोमकून वावर शिकचो आनी करचो पडटा. तोवळ जिणी शाणी जातेली आनी जिणये वाट यशस्वेची काणी जातेली. मोरयेन घडयेन धांवन वचून सुम्याची पवित्र निर्जीव कूड आपणाची आस्त म्हूण करून घेतली ना. खावणेर सुम्याची शिरपुटी कूड फाळ्यांनी न्हेसून सांबाळल्या. आख्खे कुर्सा वाटेर सोमकून सुम्याक धैर्यान आपले मिसांव चलोवंक सांगात दिला. साबार आपोस्तलांनी शीस बियान आनी कावजेनेन कुर्सा वाट सांडून धांवल्यार ती कुर्सा मुळा पर्यंत बरवशान समकल्या आनी आपले रावल्या. देखून कुर्साच्या मिसावाचें जैत कशें पवित्र कूड तिणें आपल्या हातीं स्विकार केल्या. सोम्या, तुजी आवय मोरयेन खावणेर देवाकच
आपले हाती धरलो. आता परत तुझी दैविक पवित्र कूड तिचे हाती. तिका ती कूड जड जाली ना, बदलाक तिचे हातच पवित्र जाले. कष्टाविने यशस्वी सोतेल्या प्रयत्नाची वाट कळे. मिनतेविने शेवट मात्र आशेतेल्या मिनतेचे दिष्ट दे. कांट्याविने गुलोब विसतेल्या कांट्याचो अर्थ शिकय. कुर्साविने कुरो आवडेल्ल्यांक कुर्साची सोबाई दाखय. आमेन. सोम्या काकुळ थमची कर. सुमिया काकुळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बाबा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. बाबा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बाबा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता. Sou da extensão, Jesus niquepedade. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया. कित्या तुझ्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. तेसांव देव चिंता तशें मनशान चिंतीशें. देवाच्या योजनाचेर बांदिल्ली मनशाची योजना रुता जायशे. कुरीस मनशा कुळाक बरवशान सोलो म्हण मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आणि देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आणि आमच्या सुसारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आणि धरणीर सरतेल्या सर जीवदळांचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आणि स्त्री तांणी तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. लोकांसंको आडावंक मनशान केल्ल्या प्रयत्नाचो आड परिणाम आयले वार वयर पडला खंय. असो आड परिणाम जावन आतां सबार कडेन युवजनांचो संकोचो देवला आनी प्रायाची मात्र चड संख्यान आसात म्हूण डेमोग्राफी वर्द्यो कळयतात. चीना, जपान, दक्षिण कोरिया तसल्या अभिवृद्धी जोडलेल्या देशांनी लोकांसंको आडावंक केल्ल्या प्रयत्नाक लागून आतां ह्या देशांनी युवजनां उणी जाल्यान तर केस पिकिल्ले वा मलगडे चड संख्यान दिसून येतात.
चीनान लोकांसंग देवोंक 1980 तावन 2015 पर्यंत कठीण क्रमां घेतिल्लीं तर 2021 तावन एका जोड्यान तेगा भुरग्यांक जल्माक हाडूंक उलो दिला. पूण बदलल्ले परिगतींत लोक संतत वाडोवचे कुशीन कान हालयनात. संवसाराच्या मलगड्या नागरिकां पैकी व्हड संख्यो जपानांत आसा म्हणटना आमी परिगतीची गंभीरता अंदाज करियता. जनना तरणाटपणाची अवधी आनी मलगड्यांचो संख्यो सुमार 3 एका वांट्यालेकार आसचे प्रकृती नियम आनी समतोलीत परिगत. पूण जपानाच्या लोकां संख्यांत 28% लोक 68 वर्सां वयलो. चीनांत असल्या देशांनी तरणाट्या वावरड्यांचो संख्यो उणो जावन येते आसा तर चडावत शेतांनी प्रायस्त वावराडी दिसून येतात. ही भलायके बरीत वाडावळ न्हय तें सत जाणटे विश्लेशक दितात. सुमयेचे निकेपण आखेर न्हय, ती एक नवी सुरवात, एक नवो अरम. देखून थोड्या इगर्जांनी बावतिजमाचे जरी आयदान वा फॉन्ट उबारतना खुर्सा आकारार उबारतात. कांय थोड्या कडेन मोर्नाचे पेटे आकारी बावतिजमाचे जरी आयदान उबारल्लें आसा. म्हळ्यार पवित्र स्नानद्वारे सोम्यासोवें पातकाक मोरण पावून सोम्यासोवें जिवंतपण आपणाची वाट कशें अर्थ दिता. तितले मात्र न्हय, पवित्र स्नान घेतिल्ले व्यक्तीन सुमयाचे मिसांव मुखारीचे, सर्वेस्पराची चिंतना आपणाची चिंतना जावन चिंतीचे, ताची उतरां आपणाची उतरां जावन उलयचे, सर्वेस्पराच्यो रिती आपणाच्यो रिती जावन चलयचे, सर्वेस्पराची योजना आपणाची योजना जावन कार्यगत करीचे. असल्या पाठतळार वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हूण देवान दिल्लो उपादेश आमी पाळ्ळ्यार आमी देवाक मानवरले परी. आमकां तेंच व्हड बेसांव आमच्या मालगड्यांनी ल्हान भुरगीं घरा आसतना संतोश पळोवंक सांतेक वेची गरज ना म्हणले बरी आमी संवसारच सर्ग जावन रुपीत केल्ले बरी. सोम्या, तुज्या निकेपणा सोवें तुवें नवो बरवसो आमकां दिलाय. एक नवो आकाश आनी नवी भुंय आमच्या काळजांत रुता केल्याय. आमी तुजी चिंतना चिंतूंक, तुजी उतरां उलोवंक, तुज्यो रिती पाळोवंक, तुजी योजना आपणाची योजना जावन कार्यगत करूंक उलो दिलाय. मनशा समुदाय बरोशान फुडें वचचे तर तुजे संदेश आमी स्विकार करूंक शिकय. तुजे आदेश आमी पाळूंक आमकां प्रेरणान भर. तुजे उपादेश आमी जिवंक शिकय. तुजी योजना आमी कार्यगत करून समतोलीत भुंय आनी बोवार रुपीत करची हातेरां कर. आमेन. सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर, सदैव मये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचे. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या. संबंधाचें उतर वळटा. स्त्रिये, पळय तुजो पूत, आपले तुजी माता. आज मनीस जिणी म्हळ्यार व्यर्थ आनी होगडायल्लो अर्थ, चिंता आनी किन्नता, एकांताची आनी दुरांताची म्हणून लेखता भोगता तर तुज्या कुर्सातावन एक सुऱ्यांक वळता उतर धैर्याचें. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आज सकाळीं संजेर सगळीं मांसां डिशां आसल्यारी खाणांच रुचीची जायनात.
कितें रांदल्यार सगळें चाप्पे चाप्पेच म्हूण भोगता तर जिणयेंत रूस होगडायल्यांक तुज्या कुर्सातावन वाळटा उतर धादोसकायेचें म्हाका थान लागल्या. शिकल्यार काम ना, काम मेळ्ळ्यार सांबाळ येदोसो बडती मेळना, टार्गेट मुग्धना देखून जिणीच सलवल्ल्या बरी जाताना युवा जणांक होपलेस आनी हेल्पलेस अशें भोगतना तुज्या कुर्सातावन मिसावन सोंपयल्ल्या जैताचें उतर वाळटा संपतलें. आज बापूय लॅपटॉपार, आवय डेस्कटॉपार आनी भुरगीं आयफोनार आसून कुटाम समर्पण नासतना वाटे देगेर पडटा तर तुज्या कुर्सातावन समर्पणाचें उतर वळटा. बाबा, म्हजो ओत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. आमी आपापले जिणये कुरीस धैर्यान वोवंक तुजो सांगातला पळय. हेरांक तांच्या कुर्साक मजतेचो हात दिवंक शिकय आनी आमी सर्वांनी ह्या कुर्सातावन बरवसो आपणावंक शिकय. मोगाडी माये, तूं धावाधावी कुंपकेक दवरली सेवेचें प्रेरण, क्रिस्ताच्या येण्याक हातेर जाल्ली कुरपेचें तारण आनी सगळ्यांक आत्मीक संतोशाचें कारण. खावणे तावन कुर्सापर्यान सगळ्यो संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून मागरली, पण आख्ख्या पयणार सुम्याक सांगात दिल्ली निरंतर प्रेरण आनी सचेतन. आमच्या जिणये पयणार तुजो सांगात दी आनी सुम्यतावन बरोसो जोडून दी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र दिसा 2 घंटे जेजूचें निमाणें पयण आमी नियाळ्ळें. ह्या कुर्सा वाटे वेळार जायतो आमी त्याग केलो, आमकां सोलोवन उबें रावन व्हडलां आसतलें सॅक्रिफीस केला. हो सॅक्रिफीस, हो त्याग आनी आयचें मागणें कोणाक तुमकां समर्पूंक जाय तांचो एक घडी उडास काडा. जावं पुरो तुमचेच पासत, तुमचे पिडे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या मोतीच्या समाधाने पासत, वा कोणी घायल्लो आसा, पिडेस्त आसा, वा कोणा लागीं मागोंक सांगलें आसा, वा कोणाची कुटुंबां कश्टार आसात, समस्यार आसात, कोणाक तुमकां हो त्याग सॅक्रिफीस पेटोवंक जाय तांचो एक घडीभर उडास काडा. संगतच पाप साहेब आसा ते संवसोय आमी उडास काडया. संगत म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडों दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिवंती मुरये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. निमाणे कंतार गावच्या पयलें 2 संगती. एक आतां इंग्लिशांत कुर्साची वाट, ताचे उपरांत कोंकणींत आनी उपरांत कन्नडांत कुर्साची वाट आसतली. सांजेची लितुर्जी 6 वरार चलता. उडास दवरा. तुमी वाहनां घेवन सकयल वता आसतना वयर येवची वाहनां आसात, इल्ली सोंसणीकाय सांबाळा. निमाणें गीत. यात्रिकामी पुरुषाची यात्रिकामी, ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी, यात्रिकामी पुरुषाची यात्रिकामी, ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी. कष्ट मोगान वेगून बेविश्वास पयस करून सत्य मानून, फुडार सोम्याच्या हातान टिकून प्रत्येकदां क्रिस्ता सारके जावूं. यात्रिकामी पुरुषाची यात्रिकामी, ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी, यात्रिकामी पुरुषाची यात्रिकामी, ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं.
Amen.